प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 7वी चीट 31 to 37 पर्यंत. आनी आमी आतां पयलें देवाचें उतर आयकोया. एका जोड जिबेच्या भेऱ्याक जेजू बरो कोत्ता. नव्यान तिराच्या प्रांतांतलो भायर सरून सिद्धोनचे वाटेन 10 नोगराच्या मुळकान जेजू गलिलियाचे दर्याकोडी आयलो. तेन्ना कोणेकल्या जोड जिबेच्या भेऱ्याक ताचे सोरशीं हाडलो आनी ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन जेजू कडेन मागलें. आनी लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफात, म्हणगे तुजे कान उक्ते जावं. हे म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितली ओदीक ती पुरगोडटाली आनी सांगून वचो तितली थोटाकून म्हणटाली, हाणें सगलें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी फकत एकूच उतर जें जेजू उलयता तें आमी आयकता. आनी तें उतर जावन आसा एफाता. एफाता ताची सजमणी म्हणजे तुजे कान उक्ते जा, उक्ते जा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या मनशाची जीब जोड आसली आनी ताका तो बेरो आसलो मनीस आनी लोक जेजू कडेन तो मनशाक हाडटा, जेजू फकत ताका ताजेर मागणी करचे पयलीं थिपी घालता, ताच्या कानान बोट घालता. पूण आमचो नियाळ जेजू कही पेकोणी कोत्ता ताजेर आमचो नियाळ न्हय. आमचो नियाळ आयज जावनी आमच्या उतरांचेर. जेजू देवाचे आपलें तोंड उक्तें कोत्ता आनी एफाता म्हणटा, उक्तो जा. आनी तेन्नाच कितें मिलाक जाता. भाव भयणीनो, जुवाचे 14वी चिटीन 12वी ओळीन जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजे भावार धरता, आयकात बरे भाशेन, जो कोण म्हजे भावार धरता, जो म्हजें उतर पाळटा, जो खरेंच म्हजें उतर शिकोन तें काळजान धरून तें रिगून नियाळ करून तें तोंड उक्तें करून तो म्हजें उतर उलयता, तोच मनीस भावार्था वरवीं जें हांवें केलां ह्या संवसारान तें करूंक पावता. भाव भयणीनो, जें जेजून केलां, जेजून कितें केलां? ताणें बेऱ्यांक कान दिले, ताणें ज्या मेलेल्यांक जिये केले, देंवचार काडले. ही सगळी मिलाग्री ज्यो जेजून केल्ल्यो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता तेन्नाच की आमकां हें सगळें करूंक जाता. ना तर आमी फकत देवस्पण कोत्ता. आमी फकत भावार दवरिना जेजूच्या उतराचेर. जेन्ना त्या उतराचेर भावार दवरता आनी जेजून सांगलां आमकां, जेन्ना तूं भावार दवरताय तेंच करूंक पावतलोय, तेन्नाच की आमच्यान म्हणूं येता की आमी खरेंच जेजूचेर भावार दवरता. ना तर फकत आमचें देवस्पण जातलें. आमी हें आयकतलें, तें आयकतलें, शर्मां आयकतलें, पूण कांयच जावचें ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतले, आमी जें जेजून केलां आमच्या उतरा वरवीं तें आमी घडून पावतले. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान संवसार रचलो, जेनेसीस पयली चीट, त्या पयले जेन्ना आमी आमचें पवित्र पुस्तक उकतें करता, जेनेसीस म्हणून तें आमचे भाशेन हांव इंग्लिशीन सांगता जेनेसीस म्हणजे जेन्ना जेजून आदामाक रचलो, इवेक रचलो, थंयसर आमी आयकता की जेन्ना देवान आपलें तोंड उक्तें केलें, देवान देव उलयलो, तेन्ना सगळें ताणें रचून हाडलें. ताणें मनशाक रचलो, ताणें झाडां, जानवरां, चोंदरीं, सुर्या, सगळें जें रचलां तें ताच्या उतरा वरवीं. आनी जेजू जेन्ना येयलो तो उतरां वरवीं पेकोणी कोत्तालो, मिलाग्री कोत्तालो. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां जेजूच्या मोरान आनी पुनर्जवना वरवीं आमकां न्हय केल्यान, आमकां देवाची भुरगीं केल्यान, आमचो आत्मो देवा भाशेन जाला, जेजू भाशेन जाला, तेन्ना आमकां ही पदवी जेजूची
आमचे भितर हा भावार्था वरवीं आनी जेजू जे सांगला जिवांचे 14 जेटीन 12 ओळीन की जो लोक म्हजे भावार्थ दवरता म्हज्या उताचेर भावार्थ दवरता त्यो खोरण्यो तें करून पावतले भाव भयणीनो आमी इतली सुभागी कित्याक जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जेजून करून हाडलां 2000 वर्सां पयलीं सगल्यो मिलाग्री पेकोणी आमी करून पावतले पूण प्रश्न आयज खरेंच आमी भावार्थ दवरता खरेंच आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता खरेंच आमी ताजें उतर शिकता ताजें उतर आमच्या काळजान रिगून आसा आनी तें उतर आमी उलयता ना तर आमी कितें उलयता कितें वायरस चलता कितलो लोक मेला कितले लोकांक हॉस्पिटलान हा हें जालां तें जालां जें आमकां दिसता तें आमी उलयता पूण देवाचें उतर जें पवित्र पुस्तकान बरयलां तें आमी केन्नाच उलयना आनी देखून भाव भयणीनो खरोच आमकां हें देवाचें उतर परतून आयकोपाक आनी जो कोण दुसरो वायट खबर घेवन येता आरे हें जालें तें असल्यो खबऱ्यो हांच्यो आनी ताच्यो आयकूंक येता तेन्ना आमी फकत त्या लोकांक सांगूंक जाय बाबा ही खबर आमकां सांगपाक कसलीच गरज ना कित्याक घडलें तें घडलें पूण आमकां जें आमकां घडोवन हाडूंक जाय तें देवाच्या उतरा वरवीं आमच्यान घडोवन हाडूंक जाता कित्याक देवान आमकां जेजू वरवीं सगळें बरें घडोवन हाडलां आनी देखून आमकां ही आमची उतरां सांबाळून देवाचें उतर उलोवपाक ही आमची सोयी करूंक जाय भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्थमानाचेर आमी नियाळ करता खरें जें जेजून सांगलां तें आमच्या जिवितांत घडोवन हाडपाक हें आमी नियाळ करून आमी शिकोन आमच्या काळजान रिगून हें देवाचें उतर आनी सद्दां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून हेंच जैतिवंत जिवीत आमी जियोवपाक आमी फुडें सरोया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजोतलो तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.